गिरीश बाबाक हांव मुद्दम याद करून दिता. म्हाका दिसता लुईस बर्गर बी सगळे नांवां विसरलो आसतलो. अटाला, फार्म हावस ही सगळी नांवां विसरलो आसतलो. ताज्याच वांगड्यांनी एक स्वप्नांतलो सीलिंक म्हणून पुलाक लागून 10 कोटी कन्सल्टंटाक दिवनूय सोडिल्ले. ताचो फावंडेशन स्टोनूय ना आनी ब्रिजाचो पत्तोय ना. 10 कोटी आमच्या सरकाराचे आनी गोंयच्या लोकांचे गेले. आमी सगळे प्रोसिजर फॉलो करून सगळें करता. आनी तुमच्या म्हायती खातीर हे लायटीचे कॉन्ट्रॅक्ट इज इन द स्कोप ऑफ L&T आनी L&T कोणाक दिता हे एप्रूव्ड लिस्ट करूनच ते दिता. आनी डेफिनेटली मांडवी ब्रिजाचे उक्तावण हे कंप्लीट जातकीर जातलेच आनी आमी कंप्लिशनाची तारीख ठरयता. आमी हे सगळे रेडी करतले 10-12 तारीख पर्यंत. सबंद प्रोसिजर करून सगळो कंप्लीट करून हो ब्रिज उक्तावणाक वतलो. कॉस्ट आतां ताचो 483 जाला. 403 चो 483 जाला. तातून पणजे आर्म जो आमी मागीर घाला म्हणजे एक आमी मागीर आफ्टर थॉट आशिल्लो की मेर्शे सर्कल जर काडून उडयतलो जाल्यार फोंडेच्यान ताका वयल्यान म्हणजे फोंडेच्यान म्हापशे वता आनी पणजे वता ट्रॅफिक मेर्शे सर्कल क्रॉस न करून दिवप आनी ताका वयल्यान काडून एक पणजे आर्म दिवप हे मागीर एक आशिल्लें. सो तो एक एड जाला. आनी ऑफकोर्स आमचे NGTक लागून जो पळय 1.5 वर्साचो डिले जालो ताका लागून आमकां तांकां आयडल चार्जीस बी दिवचे पडटा. So total cost as of now is 483. In fact, हातून central component we have got around 509 crores total. तांचो estimation, including तांचे lighting for the old bridges also, old bridges revamping. हेही तातून आसा. आणि ते सेंट्रल गव्हर्नमेंट 50% आमकां रिइम्बर्स करता. वेंचणूक आचारसंहिता लागचे पयलीं मांडवी पुलाचे उक्तावण करून राजकी लाव घेवपाचो खंय यत्न. ही आचारसंहिता लागू जावच्या आधी भारतीय जनता पक्ष जाय तितल्या बेगीन हेचे तिसऱ्या पुलाचे उद्घाटन करून जणू आकाश काबीज केल्या भाशेन जो यत्न चलयला तो हाणून पाडटलो काँग्रेस पार्टी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.